देशाक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर आयज पणजे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला हर घर तिरंगा रॅलीचें आयोजन पणजेन केल्लें। ह्या वेळार शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो। पोरणे सचिवालय ते आझाद मैदाना मेरेन ह्या रॅलीचें आयोजन केल्लें। पणजे भशेनूच मडगांव व भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्रालान मडगांव नगरपालिका ते लोहिया मैदान मेरेन हर घर तिरंगा रॅलीचें आयोजन केल्लें। देशाच्या स्वातंत्र्याक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर आझादी का अमृत महोत्सव ह्या संकल्पने वरवीं वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन सरकारान केलां। तिरंगा यात्रेक आयच्या या ऐतिहासिक वास्तूकडल्यान सुरवात जाता। आम्ही सगळ्या जाणांक देशाच्या आझादीक आज 75 वर्सां पुराय जाता आणि त्याच बरोबर गोंयांत पयलो तिरंगो जो आसा हो ह्याच स्थळा वयल्यान आमी 19 डिसेंबर 1961 तब्बल 14 वर्सां उजरा म्हणजे भारत देश मुक्त जाल्या उपरांत 14 वर्सांनी उजरा ह्याच जाग्याचेर हो तिरंगो ह्याच पोलाचेर फडकयल्लो। ह्याच ऐतिहासिक वास्तू वयल्यान आमी आज तिरंगा यात्रेक परत एकदा सुरवात करता। मला खूप खोस भोगता की देशाच्या 75व्या वर्सा परत एकदा आमी ह्या तिरंगा यात्रेक हांगासल्यान सुरवात करता आणि माननीय मोदीजींचें स्वप्न आमी जे म्हणटा की अखंड भारत हे खरेंच सत्याक ह्या 75व्या वर्सा आयिल्लें आसा। तांच्यांनी ह्या देशा खातीर पयलीं स्वप्नां फुडल्या 100व्या वर्सा आयचे कर्नाटक फुडल्या ह्या देशाचे भावी नागरीक आसा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी 75व्या वर्सा पळयल्लीं सगळीं स्वप्नां स्टार्टअप इंडिया आसतलें, ग्रीन इंडिया आसतलें, ह्यो सगळीं स्वप्नां आमकां सातत्यान आनी खरी जाता आसतना हांगा दिसता। ह्या रॅलीक गोंयांत अत्यंत उदंड असो प्रतिसाद प्रत्येक कार्यक्रमाक लाभता आणि 11 तारखे दिसा ह्या आग्वाद जैन म्युझियम हांगासर हर घर तिरंगा ह्या मोहिमेक म्हणजे तिरंगा फडकोवन आमी सुरवात केल्या। प्रत्येक कार्यक्रम खूप बऱ्या पद्धतीत यशस्वी जाता आसतना दिसता आणि आयची हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन गोंयांतल्या 100% घरांचेर आमकां तिरंगा लहरावता आसतना दिसतलो। निश्चितच रित्या ह्या पुराय यात्रेक आज पणजे हांगासर ही यात्रा सुरवात जाता। सेम टायमार मडगांव हांगासर ही तिरंगा यात्रा म्हणजे मडगांवांतल्या म्युनिसिपालिटी गार्डना कडल्यान ती लोहिया मैदाना पर्यंत म्हणजे बाब निलेश काब्राल हांच्या लिडरशिपीन सुरवात जाता आणि परत एकदा म्हणजे तिरंग्याचो मान आणि शान दवरता आसतना हर घर तिरंगा ह्या यात्रेत तुम्ही सहभागी जातले। 13 तारखेचो कार्यक्रम, 14 तारखेचो कार्यक्रम, 15 तारखेचो कार्यक्रम या सगळ्या कार्यक्रमांनी आमी सगळे जाण मोठ्या यात्रेत सहभागी जातले।